बिठ्ठणा डेल्टीन पाम्स हॉटेला फाटल्यान बांदिल्ली बेकायदेशीर जेटी बेगोबेग मोडली ना जाल्यार लोक रस्त्यार येवन ती मोडटले अशी शिटकावणी पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेन आयतारा दिली। ह्या जेटीचो प्रस्न विधानसभेत काडल्या उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकारान जेटीची पळोवणी केल्या। तो रोखडीच कारवाय करतलो अशी आस्त खंवटेन उक्तायली। बेकायदेशीर जेटी मोडची म्हणून आयतारा सकाळी बिठ्ठणा मोठी सभा जाली। कॅसिनो रॉयलाच्या प्रॉपर्टी ओनरांक ही प्रॉपर्टी इंकली आणि तांणी हिंगा सडनली हॉटेल घेतले। ही जी रेसिडेंशियल प्रिमायसेस आसले आणि तितून भागीदार आमचे पंच आणि सरपंचूय पादले आसात। त्यांच्या आधारान व त्यांच्या मदतीन हे कन्वर्शन सगळें जालें आनी एनओसी बिनोसी तांकां दिली। लोकांक कांयच कळना आसतना हेच्या आदीं 2 फावटी आमच्या इगोजेच्या पादेकारान लोकांक एकठांय कॉमन लोकांक आमकां गांवच्या लोकांक CRZ लागता आणि हांकां CRZ लागना, हांकां कांयच लागना। हांगा येवन तांकां सांगलां तुमी दर्याक सोडटा ते आमकां जेवंक वाचूंक जायना म्हणून, पूण ते केन्नाच आयकनात। कोणें परमिशन दिवंक आमकां समज आमच्या गांववाल्यांक नाका जाल्यार नाका। फक्त कितें जाता आसतना हे पद्दतशीर जावनी डेप्युटी कलेक्टराक आपयल्लो आसा, PIक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्ट केल्लें आसा। रिप्रेझेंटेशन लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जे हांगा आसा प्रॉब्लेम जाल्ले आसा कर रिप्रेझेंट आनी तांकां पयलें काम बंद करपाक लायलां, फुडें कांयच हात लावं नाका म्हणून। एट द सेम टायम विथ द हेल्प ऑफ दीस पर्टिक्युलर रिप्रेझेंटेशन गव्हर्मेंटा कडेन CM कडेन ही मागणी घालता की इमिजिएटली हांगाचे तांचें काम बंद करचें। ऑलरेडी हॉटेलाचे आमकां प्रॉब्लेम जाल्ले आसा, तातूंत आनी हे बोटीचे एडिशनल प्रॉब्लेम हांकां नाका। आनी आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन इज आवर प्रायोरिटी। आमच्या गांवकारच्या तुमकां फक्त 1-2 दीस रावचे पडटले हे पद्दतशीर काम कंप्लीट करून घेवपा खातीर। समज ते आयकना आमी रस्त्यार या आनी कितें फुडलें करपाक ते करून घेवया। शेल्डे पंचायतींतलो सोनफातर ते तिळामळ रस्तो बेकायदो आशिल्ल्यान तो बेगिनात बेगीन काडून उडोवचो अशी मागणी करपी थाराव आयतारा शेल्डेच्या ग्रामसभेन घेतलो। घरपट्टी रद्द करपी सरकाराच्या निर्णयाक लोकांनी खर विरोध केला। सध्याच्या घरपट्टीची 50% घरपट्टी वसूल करची असो थाराव ग्रामसभेन पास केलो। आमगे पंचायत पेंडींग करता जाल्यार आमी रेव्हेन्यू करपा जायो। जेन्ना तूं एक एप्लिकेबल करता सगळ्या खातीर तेन्ना रेव्हेन्यू पंचायतीच्या मदीं आनी हेच्या मदीं नाती उरची ना। तो 1 रुपया जरी म्हणली जाय तो 1000 वर्सांनी 100 वर्सांनी आनी 50 वर्सांनी तो आपल्या गमके खातीर करतलो गेलो म्हणजे जाका कितें जाल्यार आमची एक मुद्दो आसपा जाय बाबा आमी गेला गजाल बाबा पंचायतीन एक ठराव दवरपा जाय बाबा अमके पयशे जावं 50% जावं 25%, पूण पंचायतीक तेन्ना भरूंक नाय। हो मुद्दो कलेक्शन करपाचो रेव्हेन्यू सनपात्रेक एक इलिगल रोड आसा तेजेर लोकांनी ओपोज हाडला। आज ग्रामसभेक ओपोज हाडला, तेजेर आमी PDO आनी मामलेदाराक एक कळीत करतले। तशें मामलेदारान BDO एक्शन घेतले, आमी ताका फूल सपोर्ट करतले। पंचायतीक परमिशन दिलें आमी पंचायतीन ताका परमिशन कांय दिलें ना आनीक आमकां आमगेलो सपोर्ट फूल पब्लिकां आसतलो त्या गांवच्या लोकांक। आज ग्रामसभेत लोकांनी प्रपोज केला की 1 रुपया हावस टॅक्स घेवपा आसले ते 50% घेवचे। कशें जशें आज घराक 500 रुपया पयलीं घेताले ते 250 रुपया आसपा जाय म्हणून, कित्याक आज डेव्हलपमेंट पंचायतीचो डेव्हलपमेंट जावपा जायो। आमी रेव्हेन्यू जावचो पंचायतीचो आनीक आमी हो प्रपोज लोकांलो गव्हर्मेंटा कडेन धाडटले। गव्हर्मेंटान आमकां हे प्रपोज मान्य करून आसता अशें पयलीं टॅक्स आहा तें 50% मातशें जालें ते 50% म्हणजे 250 रुपया करून दिवचे हें हांव गव्हर्मेंटा कडेन धाडटां। फोंड्यांतल्या शिगम्याचो वाद मंगळारा मेरेन सोडोवपाचो उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्ल्यान अंत्रूज शिगमोत्सव समितीच्या आयतारा जाल्ल्या बसकेत कमिटीन कसलोच निर्णय घेवंक ना। फोंड्यांत 2 शिगमे जावचे न्ही म्हूण पर्रीकार यत्न करतलो अशी आस्त समितीचो अध्यक्ष आनी आदलो मुख्यमंत्री रवी नायकान उक्तायल्या। मुख्यमंत्र्यान आपलो निर्णय जाहीर केल्या उपरांत अंत्रूज समितीची बसका जातली। आज दवरलेली मुख्यमंत्र्याक जे आसा मंगळार बसून मारता मग तेणी सांगला मंगळार बसून आपण जेन्ना दिता अवश्य आमी मंगळार बसून आमची फुडल्या आयतारा आमी फुडलो निर्णय घेवया। म्हणटाक लागून आमी आयची मिटींग आनी आयज जी आमी ह्यो झोळे करून करपाचें आशिल्लें ते मुख्यमंत्री सांगला त्या मिटिंगेक तेन्ना त्या प्रमाणे आमी फुडल्या आयतारा सगळें गरजेचें जाता। खंय तरी आमी कायदेशीर बाजू आसा आमी कायद्यान आसा
कोणूच कायदो हातीन घेवचो न्ही, पूण आमी एकूच निर्धार करूया की सगळ्यांक सांबाळून घेवन हो आमी शिगमोत्सव करतले आणि आता पासून जी रूपरेषा आखतले, जे कोणाक आमी संपर्क साधपाक जाय, कोणाक आमी मेळटले, हो शिगमो घडोवन हाडपा खातीर आमी कशे तरेचो प्लॅन करतले हे आता तेजे रूपरेषा करून ते आमी यशस्वी करपा खातीर सगळ्यांनी हातभार लावपाची आज गरज आसा. आयतारा गोंयांत पोलिओ दिसा निमतान सुमार 1.25 लाख भुरग्यांक पोलिओ डोस दिलो. पणजे जाल्ल्या एका खासा कार्यावळीत भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान एका ल्हान भुरग्याक पोलिओ डोस दिवन लसीकरणाक सुरवात केली. गोंय पोलिओ मुक्त जाला. फाटल्या 15 वर्सांत गोंयांत एकूय पोलिओ केस मेळूंक ना अशें पार्सेकार म्हणटा. पोलिओ दिवपा खातीर गोंयभर एका दिसा पुरती 494 केंद्रां उगडिल्लीं. ते भायर कांय भोवती केंद्रां आशिल्लीं. ह्या रावंडान आमी न्यू बॉर्न ते 5 वर्सां पर्यंत सगळ्या भुरग्यांक कवर करतात. सादारणपणे 1,30,000 भुरगीं आज कवर जातली असो एक अंदाज आसा. आज 494 फिक्स्ड बूथ आमी तयार केल्ले आसात. हाच्या शिवाय मोबायल बूथ 93 आसात, 93, आनी सम मोर आर इन ट्रांझीट, म्हणजे बस स्टँडाचेर, बस स्टॉपाचेर अशे आसात. आयच्या दिसान आमी जास्तीत जास्त कवर करतले आनी फाल्यां आनी परवां फुडले 1-2 दीस आमचे वर्कर्स घरोघर वचूनय उरलेल्यांक कवर करतले. आमच्या गोव्यात 14 वर्सां पयलीं डिटेक्ट जाल्ली, म्हणजे फ्रॉम 1998 नो पोलिओ केस हॅज बीन डिटेक्टेड. एज सच गोवा एज सच is polio free for last 15 years. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.